नमस्कार. गोवा मेडिकल कॉलेजच्या MBBSच्या ॲडमिशनाचेर बऱ्याच जाणांनी इशू रेज करून पॉलिटिसायज करपाचो प्रयत्न केला. तो विरोधी पक्ष काँग्रेस आसतले किंवा बाकी सगळ्या वेगवेगळ्या संघटनांनी खरें म्हणजे वेगवेगळ्यो समाजाच्यो संघटना ह्या विशया कडेन पॉलिटिसायज करता आसतना दिसता. हांव स्वता बहुजन समाजांतलो, त्या खातीर हो विशय जो आसा हो पर्टिक्युलरली खंयच्या जाती धर्माच्या आदारिताचेर ना, तर MCIMच्या मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडिया हांच्या गायडलायन्सा प्रमाणे MBBSक ॲडमिशन घेतल्या उपरांत त्या संस्थे कडेन बॉन्ड सायन करप आनी गोंयांत तो बॉन्ड जो आसा हो 5 लाख रुपयाचो बॉन्ड आसा आनी हो बॉन्ड हो युनिफॉर्म खंयच्याच जातीच्या आनी धर्माच्या लोकां कडेन ना. जितके भुरगे ॲडमिशन्स घेतले ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर युनिफॉर्म आसा. गोंयांत तो फक्त 5 लाख रुपया आसा. इतर राज्यांनी महाराष्ट्र आसतलें, कर्नाटक आसतलें, हांगासर 10 लाखां पेक्षाय तो बॉन्ड जो आसा हो चड आसा. पण म्हाका दिसता हो बॉन्ड कित्याक घेता होय समजून घेवप हाजें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. कारण हो बॉन्ड इतक्याच खातीर घेता कारण एखादो स्टुडंट ॲडमिशन घेवपा खातीर ताका प्रॉब्लेम येयना. ताका ॲडमिशन जें आसा ॲडमिशन घेता आसतना ताणी बॉन्डूय दिवपाचो ना. त्या खातीर भुरग्यांच्या सगळ्या पॅरंट्सांनी खंयसरूच तुमकां ॲडमिशन घेवपाक कोणाकूच प्रॉब्लेम जावचो ना हाजी पयली हमी हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत दितां. हांव ह्या विशयाचेर आमचे आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे हांच्याय कडेन सखोलान डिस्कशन केलां आनी फायल जी आसा ही हेल्थ मिनिस्ट्रींतल्यान म्हाका पुटअपूय कर म्हणून सांगला. पण हो बॉन्ड कित्याक घेता होय गोंयकारांक कळप अत्यंत गरजेचें आसा. हो बॉन्ड इतक्याच खातीर घेता की 4.5 वर्सांचो कोर्स आनी 1 वर्साचें इंटर्नशीप. भुरगे एकदां ॲडमिशन्स घेतात आनी मदींच हो कोर्स सोडून वता आनी सोडून वयता आसतना लॉस जर कोणाचें जाता आसत जाल्यार तें सरकाराचें जाता आनी ताज्या फाटल्यान एखाद्या भुरग्याक जें ॲडमिशन मेळटलें आसलें ताका तें ॲडमिशन मेळना, त्या खातीर हो लॉस सरकाराक सहन करचो पडटा. दुसरी गोश्ट, हो कोर्स कंप्लीट जाल्या उपरांत गोंयच्या लोकांक सर्विसीस दिवच्यो म्हणजे सामान्य गोंयकारांच्या पॅरिफेरीन वचून आमी जाका म्हणटा की 70 सारकिल्या, सांग्या सारकिल्या, काणकोण आनी पेडण्या सारकिल्या भागात वचून MBBS कंप्लीट जाल्या उपरांत हांच्यांनी 2 वर्सां पगारी नोकरी करपाची आसता आनी तेन्ना सरकार तांकां पेमेंटूय दिता. पण ती नोकरी करपाक काही जाण तयार नासता. MBBS पास आवट जाले काय ते अलबत्त गोंया भायर वयता. गोंया भायरसून येयल्ले स्टुडंट्स जे आसा ही नोकरी पत्करिना. मागीर सरकार जेन्ना इतको खर्च करता तो गोंयच्या लोकां खातीर करता. तांच्यांनी गोंयच्या लोकांक सेवा दिवची ताज्या फाटीमागचो उद्देश आसा. म्हणून हो बॉन्ड जो आसा प्रत्येक मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडिया प्रत्येक राज्यांत की तांच्यांनी पॅरिफेरीन सर्वीस दिवची म्हणूनय बी हो जो आसा बॉन्ड कंपल्सरी केल्लो आसा. बट सगळ्यांच्यो भावना लक्षांत घेवन कोणीच एड्युकेशन ह्या क्षेत्रा कडेन राजकीय दृश्ट्या पळोवचें न्ही किंवा राजकारण करचें न्ही. ह्या राज्याचो शिक्षण मंत्री म्हणून, मुख्यमंत्री म्हणून भुरग्यांचें हित हें आमकां बऱ्या रितीन खबर आसा. ताज्या खातीर गोंयचे जे स्टुडंट्स आसतले तांच्या ती ॲडमिशन घेवतना कसलो त्रास जावचो ना आनी ॲडमिशन घेतल्या उपरांत सुद्दां आमी वेरीफाय करता की तांकां डायरेक्टली 5 लाख रुपया हे बँकेन दवरून बॉन्ड दिवचो पडचो ना. ताजेर वेगळो अल्टरनेटीव आयदर 2-3 पर्यायी जे आसा हे आमी सोदता. आयदर कदाचित म्हणजे जस्ट चॅक दिवप काय कितें हाजोय आमी विचार करता. बट लिगली एकदां फायनलायज जाल्या उपरांत ताजेर लिगल ऑफिशियल नोटिफिकेशन्स येतले. तो पर्यंत कोणीच खंयसर आंदोलन करपाची, भाशाय करपाची गरज ना. विशेश करून काँग्रेसीन तर सदांच सगळे विशय पॉलिटिक्स म्हणून पळोवं नाकात. भुरग्यांच्या हिता कडेन लक्ष दिवचेली अत्यंत गरज आसा. भुरग्यांची काळजी आनी गोंयच्या भुरग्यांची काळजी ही विशेष करून मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाका आसा. हांव परत एकदां रिपीट करतां, ॲडमिशन घेता आसतना कोणाकूच गोंयच्या एकाय भुरग्याक खंयसरूच बॉन्ड दिवन ॲडमिशन घेवपाची गरज ना. तांचें ॲडमिशन हें रितसर प्रोसेसा प्रमाणे जातलें आनी फुडल्या प्रोसेसानूय बी म्हणजे वे आवट काडपाची तयारी हांव आनी आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे ह्या दोगांयनी डिस्कस केला. तितूरय आमी गोंयच्या भुरग्यांच्या हिताच्या अनुसार वे आवट काडटले.